ड्रग्स एक दुसऱ्या टायपाचे फादर ते म्हणून सांगले आता ड्रिंक्स कान घेवन तुका काही वचोंक जायना पूण जाल्यार हे ड्रग्स कान गेल्ल्या वरवीं तांकां काल एक थ्रिल मेळटा आनी ते कूल आसतात आनी आपूण जिनियस जाता म्हणून बघतात इंटेलिजंट म्हाका बरें कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा म्हणून कोणेंगी ह्या आमच्या भुरग्यांच्या मांड्यान घाला कुडी भितर डॅमेज जाता कितें म्हणून सांगता लिवर जावंक पुरो किडनीज जावंक पुरो लंग्स जावंक पुरो हे डॅमेज जाता पूण तांच्या डॅमेजीच्या की व्हडलें तांच्या भितर क्रेविंग आसा पळय ती आशा ती तांकां सॅटिस्फाय करूंक जाय कित्याक म्हणून सांगल्यार जिवा भितर तळी एक ओडणी येता थोडे केंस धरून बुड्ड दितात थोडे मांडो वचून वणदी धाडिता कित्याक म्हणून सांगल्यार आमकां जायना मॅडम आमकां तें ना जाल्यार जायना आमकां न्हीद येना आमकां जेवंक जायना आमकां टॉयलेटाक वचोंक जायना आमी पिशे जाता मॅडम म्हणून ताची प्रायेच्या वेळी ताची जबाबदारी कान घेतली आमच्या थंय आसलो सुमार 2 पुटी आयिल्लो तो ताका इतलें एडिक्शन की एक दीस ताका म्हाका काही ड्रग्स मेळना म्हाका जायना म्हणून सांगून तसोच आत ताणें कट्ट करून ते राग ताणें उदकांत घालन ग्लासांत उदकांत घालन तेंत पियेल्लो मनीस म्हळ्यार ड्रग्स कान गेल्ल्या उपरांत तांचे कडेन तितली सकत आसना पूण ड्रग्स मेळनातले जाल्यार तांचे कडेन विशेश सकत एक लुत्त 2 बेड्डां आतां उखलता आणि फुल्ल जणे लुत्त काडले संगती आसात आमचे टेरेस इतले फुल्ल कवर्ड सेंटर आमचे आणि त्या कवर्ड सेंटरान तांकां खंय थावन जागो मेळटा म्हणून करतना वयल्या 3rd फ्लोरार तावणी देव अणसिके लायिल्ले आसात एक्चुअली एका म्हयन्याचे ट्रिटमेंट कोणायकी पावना ड्रग्स कान घेतल्यांक स्पेशली एका म्हयन्याचे ट्रिटमेंट पावना तांकां 3 म्हयन्यां 6 म्हयन्याचे ट्रिटमेंट जाय जाता कित्याक म्हणून सांगल्यार तांच्या जिविता वयर तितलोच प्रभाव घालता ड्रग्स समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांचे स्वागत आयच्या दिसा एक बहु महत्वाचो विशय संवादा खातीर कान गेला हो आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवकांक आनी थोडे फावटी व्हडांकी संबंध जाल्लो विशय फाटल्या दिसांनी आमी ड्रग्सा विशयांत जायते आयकता आनी त्या विशयांत मुखल्या म्हयन्यांत सप्टेंबर म्हयन्यांत DSCन सगळ्यांनी एक चळवळ जायचे म्हणली एक आलोचनीय आसा देखून हो विशय आमी आज संवादा खातीर कान गेला आनी ह्या विशयाचेर आमकां समजोणी दिवंक जाणवाय दिवंक हातूंत जायती मायेत आशिल्ली व्यक्ती श्रीमती लिडिया लोबो आमचे संगी आसा तिची मोटव्यान परिचय करची तर तिचो मायगांव मेर्ला पदाव आनी ताजे उपरांत श्रीमान पाऊल लोबो हाच्या लागीं लग्न जावन बाज्याल ती वस्तीकरण आसा फिरगज गोळी परिशदेंत ती कार्यदर्शी जावन आसा आनी तिचें शिकप BSW विंगड संस्थांनी तिणें वावर दिला सांची म्हळ्यार 5 सरकारेतर संघटना सांगाता मेळोवन सोलोसो वावर तांतूं तिणें सेवा दिल्या आनी ताज्या उपरांत मैत्री म्हणल्या आनी एका संस्थान तिणें काम केलां आनी फाटल्या 13 वर्सां तावन ती लिंक डी एडिक्शन सेंटर बाजाल हांगासर ती वावर दिते आसा आपल्या पती संगी आनी दोगां भुरग्यां संगी ती कुटुंबाचें जिवीत सारन आसा तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव मानेस्तेन लिडिया लोबो हिका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता देव बरें करूं फादर एक पयले सवाल विचारचें थोड्या दिसां आदीं आमच्या DCन मंगळुरांत ड्रग्सा विशयांत सगळ्यांनी चिंतूंक जाय म्हणून उलो दिलो आनी तशेंच तें जाल्या उपरांत आमच्या गोळी बापांनी हाचें म्हत्व समजून सप्टेंबर म्हयन्यांत आमच्या DSCन सगळ्यांनी ह्या विशयांत चिंतूंक जाय आनी अवेरनेस हाडूंक जाय जागृती करूंक जाय म्हणून उलो दिला सप्टेंबर म्हयनो ड्रग्सा विशयांत चिंतूंक म्हणून DCन आनी आमच्या बी साहेबान हो उलो दिला म्हणटा आसतना हो विशय आयल्या वार चड गंभीर जावंक पावला गी म्हणलें बरें दिसता कांय चड गंभीर जाला गी हो विशय फादर DCन हे कार्यक्रम एक प्रारंभ केल्ले जुलैच्या 15 तारखेर आणि ऑगस्टच्या 15 तारखे भितर आमचे एक दक्षिण कन्नडा हे ड्रग्सांत मुक्त करीचे म्हणून आणि हो विषय ताणें खाल्याक कान गेल्लो की म्हणून सांगल्यार ड्रग्साचे प्रॉब्लेम पयले तावणी आसले आमच्या मंगळुरान जावं दी आमच्या जिल्ल्यान जावं दी पूण ताचो एक वैयक्तीक एक ताणें चॅलेंज जावन ताणें एक कान गेला आणि ताका ह्या DCचो हुद्दो कान घेतना
ताच्या टिचरीन सांगलें की जर तर तूं मंगळुराक येताय जाल्यार ह्या ड्रग्सा विशयान काले म्हणीं कर मंगळुरांत ड्रग्साचे प्रॉब्लेम्स समस्या मस्त आसात म्हणून त्या देखून ताणें वैयक्तीक जावन वो एक विशय ताणें घेतला आनी तसो विशय आमच्या गवळी बापांनी घेतला कित्याक म्हणून सांगल्यार आजकाल पळयतना हो समस्या आमच्या भोंवतणी चड आनी चड जाल्ले बरे दिसतात आनी तांतूय युवा जाणां हातूंत मस्त मेतेर जावन आसात मस्त केसीस पळयल्यार पेपरांनी पळयल्यार जावंक पुरो खंय आमी आयकल्यार जावंक पुरो 18 वर्सां वयले 18 वर्सां सिकेली हातूंत मेतेर जातात आनी 18 तावन 30 वर्सां भितरलीं 35 वर्सां भितरलीं मस्त युवक ह्या विशयांनी मेतेर जावन आसात देखून सगळ्यांनी सांगाता मेळोन हे वावर केल्यार वो आमी पंथाक पावयेत म्हणून सगळ्यांची अभिप्राय कित्याक म्हळ्यार DC आमकां DC जावन आयला तो थोड्या वेळाक मात थोड्या अवधेक मात आमचे संगी आसतलो पूण आमी हांगासर कोण जियेता जर तर आमी हो समस्या आमी उखलून घेतलो तर आमचे एक मंगळूर आमचे दक्षिण कन्नडा ड्रग्सांतल्यान मुक्त करूंक आमकां साध्य जातलें देखून DCन सर्वांक उलो दिला केवल संस्थांत आसल्यांक मात न्ही हर एकल्या वैयक्तीक पर्सनाक उलो दिवन ह्या ड्रग्सा विशयांत काम करूंक आपोवणें दिला एका रितीन विपर्यास म्हणत म्हळ्यार हो समस्या हांगा आमच्या गांवचो पूण आनी एका गांवचो DC हांगा येवन ह्या विशयांत उलयता आनी ताज्या टिचेरीन ताका सांगला म्हणटा आसतना हांगा दक्षिण कन्नडांत असलो एक समस्या आसा म्हणून उरल्या मनशांक बायलांक कळीत आसा म्हूण जालें खंडीत जावन आनी ती टिचर निजाकी तिका आमी सालाम मारूंक फावो कित्याक म्हळ्यार तेज्या स्टुडंटाक DC हांगा जावन येता आसतना हो एक विशय घे म्हूण सांगला म्हणून आतां तुवें सांगले प्रमाणे हो विशय आनी पयलें तावनी हांगासर आसलो आमच्या गांवांत 90 न्ही हो 90 न्ही हांगा आसलो पूण आमी कोणी चड हाका गुमान दिनातल्या म्हणून चिंता कित्याक म्हणून सांगल्यार आमगेर हो समस्या येवना कोणगी कोण ना पूण आतां कालें जाला म्हणून सांगल्यार कॉलेजीक धाडटना आवय बापाय इल्लें चिंतीचें पडटा कितें जाता भुरग्यांक कितें जाता देखून हो समस्या पयलें तावन आसलो पूण आमची भुरगीं आसात गे ना घेवन कोणायकी गुर्तुनातलें पूण दिसान दीस येताना ह्या पेपरांनी हे विशय पळोवन सगळ्यांनी गंभीरायेन घेवचें पडला आजकाल कळिल्ले विशय कांय थोडे कोण ना कळनातले आनीक आसात विशय आतां तुवें सांगले प्रमाणे सडावतून 18 तावन 30 वर्सां भितर अशें म्हूण सांगलें तशें म्हळ्यार उरल्या एज ग्रुपांत उरल्यांतूय आसात मनशां म्हूण अर्थ ताजो चड हांगा आसात ह्या ग्रुपांत पूण उरले आसात आनी आतां मस्त वर्सां जावन थंयसर तूं वावर करते आसाय देखून आयिल्ल्यां पैकी चले दादले मात आसतात गे खंय चलयो आनी स्त्रियोय आसात आमी काम करतना 18 वर्सां वयले येतात पूण आमकां CWC भुरग्यांची समिती कितें परमिशन दिता 18 वर्सां सिकेले येतात 10 तावन 18 वर्सां भितरलीं भुरगीं आमकां मेळटात चिकित्सा करूंक आनी हातूंत दादलेय आसतात स्त्रियोय आसतात दोनीय आसतात आनी आमचे ते आमी दादल्यांक आनी स्त्रियांक दोगांयकी चिकित्सा दिता पूण आमी पळयता कित्याक म्हणून सांगल्यार तरणाटी चेडवां आयल्यार आमकां चिकित्सा दिवंक जायना कित्याक म्हणून सांगल्यार सरता वता आमचे सेंटर दादले मस्त आसतात आनी स्त्रियो 1 वा 2 चिकित्सा घेवच्यो तो वेळ आमी तांकां कालें करता म्हणून सांगल्यार आमी तांकां दुसऱ्या सेंटरांनी दुसऱ्या आस्पत्र्यांनी मेडिकल कॉलेजांनी तांकां उलोवन थंयसर चिकित्सा दिवचें बरें पळयता आनी एक विपर्यास कितें म्हणून सांगल्यार ही स्त्रियो येवच्यो पयलें कावन्सिलिंगाक येतात आनी मस्त जाणां स्त्रियो एडिक्ट जाल्ले आसतात आनी कोणाय कितें स्त्री एक एडिक्ट जाल्या ताका बली जाल्या म्हणून सांगूंक बिलकुल नाका कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्याच समोर तेची मस्त जाणां आसतात कळना कोणायकी कळना देखून पूण जाल्यारय आमी तांकां दुसरे कडेन उलोवन तांकां चिकित्सा दिवचें बरी पळयता वा दुसरी स्त्रियांक चिकित्सा दिवचें सेंटर आसल्यार आमी थंय रेफर करता ओके सो पूण मिसलाती 50% दोगांय आसात दादलेय आसात स्त्रियोय आसात ओके आतां उलयतना म्हळ्यार काल 10 वर्सांचो भुरगो कोण कालें ल्हान भुरगीं येतात ल्हान भुरगीं कशें एडिक्ट जाता म्हणून सांगल्यार थोडीं भुरगीं दुसऱ्या गांवांत धांवन येवची हांगा आमचे चायल्ड लायन रायड करतना तांकां मेळटात तीं भुरगीं पूण तीं भुरगीं फेविकॉल फेविबॉन्ड व्हायटनर
ऑइल पेंट्स आणि ल्हान ल्हान हे तंबाखू तसले पानपराक आका पुरा एडिक्ट जावन असतात थोडी आयोडेक्स खावची ही पुरा भुरगीं असतात देखून ह्या भुरग्यांक तांचे तावन मुक्त करूंक ती आमच्या सेंटराकडे येतात 10 ते 18 वर्सां भितरली सुमार जाणां भुरगीं आमचे कडेन चिकित्सा जावन फाटी गेल्लीं आसात ताचे वट्टू आनी एक एडिक्शन आसा मोबायल एडिक्शनाक जाल्ली हें कोरोना येयल्या उपरांत सुमार जाणां भुरगीं ट्रिटमेंटाक येयल्यांत कावन्सिलिंगाक येयल्यांत ओके हे आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे मेल फिमेल मोरोलेस एकतले दादले स्त्रियो सले सली आसात तशेंच आतां आमी शहराचे कान गेले जाल्यार आनी हळ्ळे प्रदेशाचे गांवचे कान गेले जाल्यार चड खंयचे आसा शहराचे की थंय हळ्ळ्यांनी असले आसात शहराचेत चड आसात म्हूण सांगूंक जायना हळ्ळ्यांनी वचून समस्या वचून हळ्ळ्यांनी पावला हळ्ळेचे मनीस ह्या चिकित्सा खातीर हळ्ळे तावन येतात कित्याक म्हणून हळ्ळ्यान ती गांजा म्हणल्यार आतां नॉर्मल जालां मेळटा हळ्ळ्यांनी मेळटा स्मोकिंग करतात आनी MDMA मेळटा हळ्ळे तावन येतात MDMA आतां असो काले नवत्तो ड्रग तो आनी मस्तू जाण तरणाटे हाका बली जातात देखून शहरांतले तर मस्तू आसात म्हूण सांगूंक जायनात पूण हळ्ळे तावन शहराक आयिल्ले शहरांत हे समस्या शिकिल्ले परतेने हळ्ळेक फाटीं गेल्ले थंय वचून आनी कोणाक कितें समस्या दिल्ले असतात देखून दोनीय कडेन तावन हळ्ळे तावनी बली जातात शहरा तावनी बली जातात आनी सगळ्यांनी म्हणजे शहरा तावन वो समस्या येता कित्याक म्हळ्यार मस्तू कॉलेजी शहरांत आसतल्यान कॉलेजीच्या सुत्तमुत्तांत थोडे फावटी हें जावन आसता नांव कॉलेजीच्यांक पूण जावन सुद्दां धंदो भायर देखून ह्या विशयांत ते थोड्यांक कोणाक हळ्ळे तावन आयिल्ल्यान तांणी हे समस्याक बली जाल्यात ते वचून हळ्ळेंत वचून सांगतात आनी थोडे फावटी हळ्ळेंत तांच्या पर्यंत सांग शिकोवचें आसता हें परत जावन आसता थोडे फावटी थोड्यांक काले म्हणून गोत्त आसना थोडे आदले फावटी हांव एका पुलीस स्टेशनाक गेल्ली म्हाका एक 4 जाण भुरगे मेळिल्ले ते भुरगे म्हणटात आमी हे कडेन पब्बाक गेला खंय पयस तावन खंय तावन शिकोवंक आयिल्ले ते पब्बाक वीकेंड एन्जॉय करूंक म्हणून गेल्ले आनी त्या पब्बान तांकां कोणेंगी ड्रग्स दिल्ले हे ड्रग्स कान घेवन पुलिसांक सिरकोवन पडोवन तांचे वयर FIR जाल्लें सो भुरगीं शिकोवंक म्हणून येतात शिकोवंक गेल्लीं भुरगीं ह्या समस्यांक बली जातात म्हूण सांगेत फादर आतां एक व्यक्तीन ड्रग्स खान गेला म्हणून कशें फायंड आवट करयता म्हळ्यार कुतुहाला खातीर न्ही क्युरियोसिटीनी हेल्प करच्या इराद्यान जावं पुरो आमकां ह्या घरच्या मनशांक भुरग्यांनी या हेर कोणें खान गेला म्हणून खंयच्या रितीर आमी फायंड आवट करयता समजोव येता आमचो भुरगो आमकां बरो भुरग्याक आमी बरें वळखतात कित्याक म्हणून सांगल्यार ल्हानपण आमचो भुरगो कितें म्हणून गोत्त आसा तो कशें उलयता म्हणून गोत्त आसा ताचें वर्तन गोत्त आसता आमी उलयतना ताणें दिवच्यो जापी आमकां सदां कळीत आसतात एक ड्रग्स खान गेलो भुरगो सुरवेरच आमकां फायंड आवट करूंक जायना जावंक पुरो सुरू एक ड्रग्स खान घेतना सुरू ताचें थंय वर्तनंत चेंज जाता कित्याक म्हणून सांगल्यार तो न्हिदता जावंक पुरो कुडांत ते क्लोथ बसता जावंक पुरो तितलेंय न्हय जाल्यार ताणें यूज करचें टॉयलेट ड्रग्स कोण काण घेता तांच्या टॉयलेट यूज करना आसतना ताचो स्मेल तो विंगडत आसता देखून सरता वता स्मेल विंगड येतना आमी भुरग्यांक चूर पळयचें पडटा ह्यो कित्याक अशें करता ताका आमी लक्षिल्ल्यान परखुंचे ह्यो पुरो संगती आमी करी जाय पडटा दीस वेतना ताणें केंस उगोवचे सोडतात वस्तूर बरें घालनात नीटनेस म्हळ्यार आमी सुबीत करणे सोन्याचें तशें वचनात उठोवंक लेट करतात जेविनात मागीर उलयल्ल्या उतराक राग येता पयलें करनातलो भुरगो कितें उलयल्यार जायत मम्मा जायत डॅडा म्हणून सांगतलो भुरगो ताचे उपरांत सांगचें उतार आयकना झगडें करता पयशां खातीर झगडें करता घरान दवरले पयशे ना पयस जातात हें पुरो एक जावन आसता देखून जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक लक्षिणां वळखतात जाल्यार ड्रग्स काण घेतना भुरगीं कळटात कित्याक म्हणून सांगल्यार तांच्या व्यक्तित्वांत बदलावन जावनूच आसता शिकोवंक बरो शिकतलो भुरगो फाटी वेता मार्क्स उणें जातात इंट्रस्ट दाखयना दूर येतात इस्कॉलांत इस्कॉला सोमा येना वा इस्कॉलांत तांचे परफॉर्मन्स बरें येना हे पुरो विशय सांगतात देखून हें पळयतना म्हजो भुरगो खंयी वाट चूक लागी म्हणून आमी चिंतिचें पडटा आतां हें काय म्हळ्यार ड्रिंक्स काण घेवचे आल्कोहोल पिवचे सदां जावन सकाळी म्हळ्यार ताका एज लिमीट तें काय ना तरणाटे काण येतात पूण चड जावन आमकां पळोवंक मेळटा एक हंता उपरांत दादले मनशांनी सदां जावन उरलीं आसात तांणी पिवचे खंयचें कारण आसतात एक काही टेन्शन जावंक पुरो
या दुसरे कले कारण असो पुरो सोशल ड्रिंक्स आणि प्रवसन पूण हे ड्रग्स काणूनचे सडाव जावन तरणाट्यामध्ये पळोवंक मेळटा ड्रिंक्स वडामध्ये ड्रग्स या युवकामध्ये युवा प्रायाचेर हाका कायलें कारण हें पुरो ड्रग्स आनी अशें काणें जाल्यार ड्रिंक्स सरता वतू आमच्या फंक्शनांनी पळोवंक मेळटा हां वय कित्याक म्हणून सांगल्यार सकळ बियर गी सोरो हें परत दितात पूण ड्रग्स एक दुसरे टायपाचें फादर ते म्हणून सांगल्यार आतां ड्रिंक्स कान घेवन तुका खंय वचूंक जायना पूण जाल्यार हें ड्रग्स कान गेल्ल्या वरवीं तांकां काल एक थ्रिल मेळटा आनी ते कूल आसतात आनी आपूण जिनियस जाता म्हणून बघतात इंटेलिजंट म्हाका बरें कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा म्हणून कोणेंगी ह्या आमच्या भुरग्यांच्या मांड्यान घाला त्या देखून युवक आमचे चड जावन ड्रग्स कान गेल्यार कांय जायना ते म्हाका कूल दवरता देखून ह्या भुरग्यांनी युवा जनांनी हाका बली जावचें आनी एक कारण कितें म्हणून सांगल्यार थोडे ड्रग्स थोडे नायट ड्युटी करतना आनी पुरा कान घेतात न्हीद येवं नजो तें पुरा कर नजो म्हणून हे अप्रूव कान गेल्लें म्हाका हे बली जावन येतात ऑटोमॅटिकली बली जावन येतात देखून आमाल सोरो पियोवचे आनी ड्रग्स कान घेवचे हे विंगड विंगड येतात कित्याक म्हणून सांगल्यार ड्रग्स कान गेल्ले व्यक्ती मागीर ड्रग्स कान घेवंक नासतना मागीर सोरो पियेल्ले असतात म्हजे पयशे ना कित्याक म्हळ्यार ड्रग्स म्हारग ओके मस्त म्हारग MDMA जावं दी गांजा जावं दी हे म्हारग पडटा दीस वेतना येता सुरू धर्माक मेळटा जाल्यार मागीर 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 दीस वेतना हे तांकां कान घेवंक जायना बारीक कश्ट जातात मागीर मेळ्ळें कान घेवचें म्हणटात पळय तशें सोरो पियोवचें आनी कालें करचें देखून जायते युवा जन आजकाल ड्रग्सा बली जाल्या कित्याक म्हणून सांगल्यार कॉलेजीच्या बागलार तें कालें म्हणटात गडांक आनी पुरा इल्लें पयस पळोवंक मेळची म्हळ्यार वायन शॉप जावं दी कितेंय जावं दी पूण हें ड्रग्साचें कोण बॅगान दवरून हाडटा कशें हाडटा म्हणून कळोवंकूच कळना म्हळ्यार सप्लाय तसोच जाता कित्याक म्हणून सांगलें हांवें एकटी आयकल्लें पुरा आमच्या कमिशनान रेड करिल्लें सक्कड अंतुतावन पूण मागीर मेळटालें कित्याक म्हणून सांगल्यार रॅकांत रायड करतात डस्टबिनांत रायड करनात हे पुरो संगती सुमार आसात कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी चळवळी उपजायता पूण आमी हे मुळांतावन तो हुमटून घालूंक आसा मुळांतावन हुमटून घाल जाल्यार सगळ्यांनी हाताक हात मेळोवन आमी ते संगातपण दिवंक आसा म्हाका बरें विचित्र दिसलें आतां तुवें सांगता आसतना कारण म्हणून सांगल्यार तरे पोवटी पेस्ट जावंक पुरो या विक्स जावंक पुरो आनी असलें पुरो कान येतात म्हणून आनी तूं कसलें सक्कड ड्रग्सान कालें पुरो येता सक्कड कितें सक्कड आसता ड्रग्स म्हणटा आसतना अशें ब्रावन शुगर आसा MDMA आसा चरस आसा कोकेन आसा मागीर तुमचे गांजा आसा गांजातून दुसरें मेळटा तांतूं ऑयल मेळटा खंय आनी कालें चॉकलेटां मेळटात आजकाल चॉकलेटां म्हणून आयल्यांत भुरग्यांक बारी अट्रॅक्ट करता ती अंगडीनी चॉकलेटां पोडसीच जालीं ती पुरा हे टायपाचे पुरो डिफरंट ड्रग्स आसतात देखून हे सोडून मेडिकली प्रिस्क्रायब ड्रग्स जातात डॉक्टरांनी दिवच्यो गुळयो ड्रग्सा रुपार कान घेतात सो हे एका टायपाचें हें कालें एडिक्शन म्हणून सांगेत जावं करो न्हिदेच्यो गुळयो जावं करो हे दुखीच्यो गुळयो शेडीक कुंकली येता म्हणून सिरप कान घेवचो थोडी हें कालें करतात म्हणून सांगल्यार डॉक्टर 30 ml नाजाल्यार 10 ml पिये म्हणून सांगतात बोटली सिरप पियोवची असतात थोडी हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे हे माउथ वॉश करचे तेंय पियेतात थोडी कित्याक म्हणून सांगल्यार एडिक्शन तितलें जाता की तांकां एक कलेंगी तांतूं एक थ्रिल मेळटा तें पियेतात कंज्यूम करतात आनी कोरोना टायमार हांवें आयकल्लें सॅनिटायझर समेत उदकाक बसून पियेल्ले व्यक्ती मस्त आसात कित्याक म्हणून सांगल्यार तितलें एडिक्शन तांकां वरता की तांकां कालें मेळटा तांकां एक तांच्या नर्वसांक वा तांच्या ब्रेनाक सॅटिस्फॅक्शन दिवंक तें कान पियेतात एक्चुअली सॅनिटायझरान स्पिरीट आसता तें पियेतात आतां हें पुरा तांच्या एक क्रेज आनी ताज्या मागीर ते कंट्रोल करूंक जायना देखून तांणी हें पुरा काण घेवचें पूण हें काण गेल्ले वरवीं तांच्या एक कुडीक आनी मोतीक हाजो प्रभाव पडना गे डॅमेज आनी जायना मस्त डॅमेज जाता तांकां कुडी भितर डॅमेज जाता कितें म्हणून सांगल्यार लिवर जावं करो किडनीज जावं करो लंग्स जावं करो हे डॅमेज जाता पूण तांच्या डॅमेजीच्या की व्हडलें तांच्या भितर क्रेविंग आसा पळय गी ती आशा ती तांकां सॅटिस्फाय करूंक जाय कित्याक म्हणून सांगल्यार जिवा भितर तळी एक वडणी येता थोडे केंस धरून बुड्ड दितात थोडे मांडो वचून वण दिदाड येता कित्याक म्हणून सांगल्यार आमकां जायना मॅडम आमकां तें ना जाल्यार जायना आमकां न्हीद येना आमकां जेवंक जायना आमकां टॉयलेटाक वचूंक जायना
जायना आमी पिशे जाता मॅडम म्हण थोडे फावटी म्हजे कडेन ते खुद्द सांगचे आसता त्या वेळार आमी तांकां दुसऱ्यो दुसऱ्यो थेरपीज दिवन डॉक्टर दुसऱ्यो तांकां क्रेविंग उणें करच्यो गुळयो दिवन वा आमी थोडी चॉकलेट्सां दिवची निकोटीन सबस्टिट्यूट घालचे हें पुरो दिता तांकां गोत्त आसता डॅमेज जाता पूण जिवा भितर इतलें एडिक्शन जालां की तांचे तावन भायर येवंक कश्ट जाता थोडे फावटी तांणी खुद्द सांगचे आसता रेडोवन मॅडम आमकां सोडूंक जाय मॅडम पूण आमकां जायना कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी ताका बली जावन जालां आमी ट्राय करता आज एक दीस ती फाल्यां सोडटा म्हळ्यार त्या अंतर तांचो जीव ताका एडिक्ट जाला आमी आमच्या बायबलान जेजून सांगलां आत्म्याक खुशी आसा पूण कूड आसकत म्हणून हें हांवें आकाय सरी करयत कित्याक म्हणून सांगल्यार तांकां खुशी आसा मोतीन तूं बरो जाय जेवण भायर जेवण पूण तांची कूड आयकना देखून त्या खातीर ते तितले उड्डातात की थोडे फावटी आमच्या पेशंट थोडे पेपर खावचे आसतात न्यूज पेपर खातात तोंडान दवरतात आनी काले तुमी सांगले बरें पेस्ट खातात सबासो पिठो खातात आनी कालें पुरो मेळ्ळें म्हळ्यार तांकां काली जाय म्हळ्यार त्या अंताक कालें करीचें म्हणून कळना देखून त्या खातीर हें पुरो ते करतात आनी थोड्यांक आमी मेडिटेशन करयता योगा करयता थोड्यांक 1-to-1 कावन्सिलींग केस स्टडी करता त्या वेळार तांकां ते मोतीक उजवाड येता समाधान जाता खंयचें सारकें खंयचें रॉंग कशें तें एडिक्शनाक गेलें तातूंत विविध तरांनी तांकां भायर हाडोवचे बरें आमी करयता आमच्या वीक्षकांच्या उपकारा पडच्या खातीर पोर आमकां फादराबांक सेशन आसलें पळय म्हाका तें भारी म्हळ्यार त्या देखून हांवें सकाळीं हें पावोवन म्हणल्यार उद्देशान संवाद आसा केला एक दोन उदाहरणां दिल्लीं त्या दिसा तुवें भारी एक नमण्याची भिरांकूळ म्हूण दिसतात म्हळ्यार सरळ बागयता तो मनीस आनी ताज्या उपरांत सून खावचो म्हळ्यार वण्टीचो सून खावचे मनशांनी प्रयतात आसतात अशें प्रमाण आमच्या वीक्षकांक ह्या विशयाची गंभीरता कळचे खातीर खंयच्या सक्कड नोमणेचे मनीस अतिरेकाक पावले म्हळ्यार असले संगती पावले म्हणून सांगेत म्हळ्यार कसले सक्कड करतात चिंतू जायना ते संगती एकटी आमकां एक 19 वर्सांचो भुरगो आयिल्लो तो गांजा एडिक्ट आनी स्लिपींग टॅबलेट एडिक्ट जाल्लो आनी ताका पुलिसांनी हाडून आयिल्ले आमच्या सेंटराक आनी ताका इतलें गी गांजा ओडनासतना तो स्लिपींग टॅबलेटा इतलो एडिक्ट जाल्लो की तो संजय येवन स्लिपींग टॅबलेट विचारचे आमचे कडेन देखून आमी म्हळ्यार आमकां दिवंक जाय जर तर तो एडिक्ट जाला जाल्यार आमी ताका दिवं नजो दुसरें खंयचें आमी मेडिसीन घालून ताका आमी मॅनेज करचें पडटा पूण फर्स्ट डे येवन म्हणा लागलो मॅडम म्हाका पुलीस स्टेशनान ती दिल्या स्लिपींग टॅबलेट तुमी दिजेत म्हणा लागलो म्हळ्यार पुलीस स्टेशनान दिल्या म्हणून आमी दिवंक जायना कित्याक म्हणून सांगना आमी तुका ट्रिटमेंट करचें देखून दिवंक जायना म्हणून कशेंय म्हणून ते दीस समाधान करून ताका ती रात आमी पाशार केली दुसऱ्या दिसा सांज जाताना येवचें आनी 4 वरां उपरांत येवचें कित्याक म्हणून सांगलें संजेचें क्रेविंग आनी ताणें सदां विचारलें संजय देखून हांवें म्हळें दिवंक जायना तुका हांव दुसरी टॅबलेट दिता त्या टॅबलेटीन तुका न्ही दिता तूं न्ही दिवंक जाय पूण हाचें इतलें एडिक्शन की त्याच टॅबलेटीक म्हाका तीच टॅबलेट जाय म्हणून ते दिसी जालो आनी तिसऱ्या दिसा हांव नातली ते दीस दुसऱ्या म्हज्या स्टाफांनी ताका समाधान केल्यार आयकोना म्हणून सांगून आमचें एक ऑब्जर्वेशन रूम आसा डिटॉक्स म्हणटा आमी ताका फर्स्ट आयिल्ले दळ आमी त्या रुमान दवरचें तांकां विड्रॉवल्स जाल्यार तांकां हॅलोजिनेशन जाल्यार त्या रुमान दवरचें आनी ह्या भुरग्याक आनी त्या रुमान दवरलो कित्याक म्हणून सांगलें दुसऱ्यांक पुरो प्रॉब्लेम करतालो तो दुसऱ्यांक वचून दुसऱ्यांच्या रुमाक येचें आनी कालें करचें दुसऱ्यांक इरिटेशन जातालें तोंदरे जातालें म्हणून त्या रुमांत दवरलो आनी ह्या रुमांत दवरून ताका थंय बागेल घाल्लें आमी ताका एक लोंगडाची गेट आसा ती गेट घाल्ली आनी ह्या भुरग्यान एक अर्ध्या घंट्याच्या टायमार सगळी लोंकडाची गेट पुरो ताचे आल्ले ग्रिल्स आनी पुरो सुटोवन दवरल्यात म्हळ्यार ताचे भितर तितली सकत म्हळ्यार जाय म्हूण सांगल्यार तुज्यो शिरो तितल्यो ओडतात गी ताका ते पुरो सुटोवन दवरला ताका लॅच आसा ताका प्लेट घाल्ली आमी लॅच काडून ती प्लेट काली आतानंत काडल्या तांणी आनी एक जाता सगळ्याचे व्हडलें बीक ते आमी डिटॉक्स रुमाक गेल्ले म्हणजे नतले म्हणून पूण जाल्यार तें बीक ताणें काली कांय नासतना आतानंत फुटोवन घाला बीक त्या एक चिरक्याची परिस्थिती पळय आमकां इतलें बेजार जातलें ताचे वेळांत आमच्या स्टाफा कडेन म्हणटालो खंय तो सरळ कान घेवन हें सरळ येणें घालता आनी येणें भायर येता तुमी पळया म्हणटालो खंय म्हळ्यार त्या वेळार आपणाक ड्रग्स जाय आपणाचो जीव मुख्य न्ही म्हूण तांकां बगता आनी त्या वेळार आमच्या स्टाफांनी इतलें समाधान खंय रिएक्शन करना समाधान येवन ताका थंय रावन ऑब्जर्व करून पळोवन ते दीस ताणें पाशार केली दुसऱ्या दिसा ताच्या घरच्यांक आपयलें डॉक्टरा कडेन उलोवन आमी ताका आनी एक आस्पत्रेक शिफ्ट केलें कित्याक म्हणून सांगलें इतलें हॉरिबल गिताचें एडिक्शन
एडिक्शन तातूंतल्यान भायर येवंक ताका कश्ट भोगताले ताका लॉंग कार्ड गी आनी कालेंगी ताका कय्ये दिसनातले एक तें एडिक्शन मागीर आनी एकलो पेशंट आयलो तो मध्यम प्रायेचो मात तो ह्या ब्रावन शुगराक आनी पुराय एडिक्ट जाल्लो ताची प्रायेची आवय ताची जबाबदारी कान घेतली आमच्या थंय आसलो सुमार 2 पुटी आयिल्लो तो ताका इतले एडिक्शन गी एक दीस ताका म्हाका काही ड्रग्स मेळना म्हाका जायना म्हणून सांगलो तसोच आत ताणें कट्ट करून ते रागात ताणें उदकांत घालन ग्लासांत उदकांत घालन तेन्ना तो पियेल्लो मनीस म्हळ्यार पळया तुमी एडिक्शन कितलें जाता गी म्हणून दुसरे तरांचे येतात हे दुसरें मागीर आमचे कडेन जैलांत आसली जैलांत तावन सुटका लाबून येवन आमचे थंय ट्रिटमेंट कान गेल्ले आसात कित्याक म्हणून सांगल्यार ड्रग्स इकून गी वा दुसऱ्या संगतींनी सिरकोन पडले वा सोरतना सिरकोन पडले वा कालें कुणी करतना सिरकोन पडले दुसऱ्या तरांचे येतात आनी ते हांगा येयल्ल्या उपरांत तांकां फाटी येवंक मस्त कश्ट जाता थोडे फावटी रोडां मोडटात थोडे फावटी जनेलां मोडटात तांचे थंय आसची सकत आमचे कोण नाडिना कित्याक म्हणून सांगल्यार ड्रग्स कान गेल्ल्या उपरांत तांचे कडेन तितली सकत आसना पूण ड्रग्स मेळनातले जाल्यार तांचे कडेन विशेश सकत एकलो तो 2 बेड्डां आतां उखलता आनी फुल्ल जनेल काडले संगती आसात आमचे टेरेस इतलें फुल्ल कवर्ड सेंटर आमचें आनी त्या कवर्ड सेंटरांत तांकां खंय तावन जागो मेळटा म्हणून करतना वयल्या 3rd फ्लोरार तावणी देव अणसिके लायिल्ले आसात कोणाय की सांगचें ना चिंतूंक असाध्य तें पूण त्या मनशांक त्या वेळार ड्रग्स जाय म्हूण सांगल्यार ते कितें करूंक जाल्यार तयार देखून आमी आमची सगळी कूड एक दोळो जावन तांकां पळोवचें पडटा कितले सीसी कॅमेरा असल्यार आमी राती ऑब्जर्वेशन करचें तांकां पळोवचें तांकां कांय प्रॉब्लेम जाताना तांकां मस्त लागीं दवरून तांचे समस्या आयकुचें कित्याक म्हूण सांगल्यार तांच्या जिवा भितर आटेविटी मस्त जातात आनी तूं वच म्हूण सांगल्यार तो वचून कांय करूंक शकता एकच तो जनेल मोडटा नाजाल्यार दवता नाजाल्यार सुसायड करचे टेंडन्सी आसात तांकां सुसायड करूंक साध्य आसा नाजाल्यार कोणाक वचून मारचेंगी आनी कालेंगी करतात देखून आमी आमच्या सेंटरांत आमी कालेंगी म्हणटा कोणी रॅश जातना आमी तितल्यांत कूल जायचे ताची ग्रेड वयर येतना आमी तितल्यांत डावन जायते आमी कितलें कूल जावन तांचे कडेन उलयता ते आमकां लागीं येतात लागीं येवन तांचे प्रॉब्लेम्स पुरो सांगतात एक प्रॉब्लेम्स सांगून तांची मौत क्लियर जाली म्हणून सांगल्यार आमकां तांकां ट्रिटमेंट करून सुलाभ जाता सो हे आमचें टेक्नीक आमी तांचे थंय करचें तांकां समाधान करचें हांव तुमचे सांगता आसा आमी आसा तुमचे सांगता तुमी भिये नाकात तुमचे कांय प्रॉब्लेम जाल्यार आमचे कडेन सांगा आमी ट्रिटमेंट करता डॉक्टरा कडेन सांगता थोडे फावटी तांकां भिरांत आसता भितर कित्याक म्हणून सांगना त्या बियानंतर तांणी दुसऱ्यांत कांय करतात बियानंतर ते जाल्यार तुका काल जाता तुका बेन दिसता गे मागीर सांगतात वय म्हाका ड्रग्स कान घेवन संवय जाल्या म्हाका आतां ड्रग्स मेळना म्हाका एका रितीचें बेन दिसता म्हाका एका रितीचे कानांत आयकल्लें बरें जाता कोणी दिसले बरी जाता कालें करचें म्हणून समजना ते दळ आमी हें पुरो आयकून आमच्या सायकियाट्रिस्टा कडेन आमी सांगचें कावन्सिलर जाल्ल्यान ताचें काम सायकियाट्रिस्टा कडेन सांगचें आनी त्या पेशंटाक ट्रिटमेंट दिवचें हें जाताना हप्त्यान तांचें तें इम्प्रुवमेंट जाता तशें जाल्ल्यान आमकां तांकां फाटीं घरा धाडूंक सुलाभ जाता थोडे फावटी जर ते ट्रिटमेंटांत एका म्हयन्याच्या ट्रिटमेंटान तांकां फावो तो उपकार वा समज जावनात म्हणून जाल्यार आमी डॉक्टरा कडेन सांगता डॉक्टर सांगता हाका घरा धाडूंक जायना कित्याक म्हणून सांगता आनी इल्लोसो समज आयज येतो तितलें जाताना आमी घरच्यां कडेन उलयता आनी ह्या पेशंटा कडेन उलोवन तांकां करेक्ट करून आमी घरा धाडटा सो हें पुरो संगती आमचे थंय जातात उदाहरण हांवें दिलें 2 उदाहरण दिलें आनी सुमार उदाहरण आसा दिसान दीस येतात आतां एकलो आसा व्यक्ती मस्त शिकले मस्त शिकून डिग्री आसात पूर आसात पूण जर तर हाका बली जाल्यार एडिक्शन बली जाल्यार तांची डिग्री कांयच न्हय धाकटे जाल्ले येतात मागीर रँक होल्डर्स येतात स्टुडंट युनियन लिडर जाल्ले येतात नाना तरांचे व्यक्ती येतात पूण व्यसनाक येतना म्हळ्यार एडिक्शनाक येतना तें खंय तांकां फरक पडना हांव शिकलां गी हांव शिकोना गी खंय फरक पडना देखून तांची अवस्था पळयतना आमकां बेजार जाता थोडे फावटी जेवंक ना जाल्यारय वडना म्हणटात दिया म्हणटात हे आतां सडावतून असले पर व्यक्ती म्हळ्यार कोण व्यसनाक बली जाल्ले आसात एडिक्शनाक जायते फावटी ते सोमा काडटे जेवंक जेविनात ते आनी ताजे वरी ह्या कुडीचेर ताजो परिणाम पडून अस्कत जातात कुडीन पूण आतां दिल्लें उदाहरण आसा ताणें सरळ आनी पर मोडले अशें प्रमाण ही सकत तांकां खंय जावन येता म्हळ्यार एक्चुअली कुडींत तितलें त्राण ना कित्याक म्हळ्यार बरें कान खायनात आनी सोमा न्हीद ना अशें परा पूण असल्या संदर्भाचेर तांकां क्रेविंग आसल्या वेळार हें पुरो करूंक शकतात ते म्हळ्यार मोडचें आनी तें पुरो करचें उखलचें आनी पुरो हें करचें कोणें म्हणून सांगल्यार खंय वेळ ड्रग्स कान गेल्ल्या व्यक्तींनी मात करचें मोडचें आनी पुरो कित्याक म्हळ्यार तांचें तें विपरीत सकत हे आमचे कोण सोरोप येतात आनी पुरो ते कुडींत अस्कत जावन येतात
ओके सोरप येयल्ले व्यक्ती तांच्या लिव्हरान प्रॉब्लेम गी तांकां जेवंक जायना तांणी पियोवचे मात हे काल जातात हे ड्रग्स खातात ताचे वट्ट काणी खातात ते काही ना म्हणना पूण तांचे गटायक येवची गी म्हणून सांगल्यार तांकां ड्रग्स मेळनातल्या बद्दल तांच्या जिवांत एक विशेष सकत दावता त्या सक्तीन ते पुरो मोडून सांगतात आमच्या ते आयिल्ल्या व्यक्ती पैकी ड्रग्स कान गेल्ल्यान ते सर्तीक मोडले शिवाय आम्हाला सोरप येयल्ल्यानी सड मोडून ते पुरा घालूना पूण सोरप येयल्ले मनीस डिप्रेशनाक येतात सुसायड करची टेंडन्सी आसता विड्रॉवल्स तांच्या थंय चड असतात ओके पूण हे ड्रग एडिक्ट जाल्ले तांकां ड्रग्स मेळना जाल्यार तांचे थंय एक विपरीत सकत आसून ते रोडां मोडची गी जनेलां फुटोवची गी ही पुरा अवस्था तांच्या तोंड जाता हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे हे ड्रग्स काणयोचे व्यक्ती ते ड्रग्स मेळचे खातीर थोडे फावटी बरे आसतात म्हळ्यार खंयचे सांगल्यार जायत म्हणून म्हळ्यार एक फावटी तांकां मेळोवन दी म्हणल्या अर्थार आनी तशेंच ते पटी सांगतात कित्याक म्हणून सांगल्यार शिरकोन पडटा म्हणल्यार उद्देश आनी हे सुकोवन काडूचे खातीर हे दोन संगती तांचे तावन आसतात म्हणून हांवें आयकलां वय कितें वय फादर कंडिजन कित्याक म्हणून सांगल्यार तांचे इतले इंटेलिजंट मनीस कोणी नात तांकां कशी फोटी मारीचे म्हणून गोत्ता आनी ती कशी फोट कशी दंपून घालीचे म्हणून गोत्त आसता थोडे फावटी आमी सतत पातयेवचे कित्याक म्हणून सांगल्यार ते आमचे कडेन आयिल्ल्या तवळ आमी तांचे कडेन हिस्ट्री कान घेता खंय तावन प्रारंभ केलें कितें कालें म्हणून पुरा हिस्ट्री कान घेता त्या दाळा ते पुरो सांगतात घरच्या विशयान तांणी तशें केलें अशें केलें आमी पुरो सत्ता आयकल्यार आमी मागीर अंचंत पातयेवन हें केल्लें बरें जाता पळयतना एक्चुअली परिस्थिती तशी आसना परिस्थिती दुसरीच आसता देखून आमी आमचे कडेन हिस्ट्री काण घेवन ताचे उपरांत तांच्या घरच्यां कडेन उलोवचें घरच्यां कडेन उलोवन दोनी क्रॉस चॅक करचें पडटा थोडे फावटी घरची उलयतात कितें आनी ही उलयतात कितें दोनी ताळ पडोन आसना देखून आमी सत गजाल समजाचें पडटा थोडे फावटी देखून आमचे थंय कित्याक म्हणून सांगल्यार हे सारकें करना म्हणून तांकां गोत्त आसता सत सांगल्यार आमकां बाच्या विना म्हणून गोत्त आसता देखून हे सत सांगनासतना फटी सांगतात इतलें तशें म्हजी थोडे फावटी म्हणटात म्हजी आवय समाना म्हजी आवय म्हाका कॅर करना म्हजो बापूय म्हाका कॅर करना त्या खातीर हांव असो जाला एक्चुअली ह्यो नीज संगती न्ही थोडे फावटी इस्कलाक येतात इस्कलाक गेल्ले कडेन थोडे फावटी फटी मारून येतात थोडे फावटी खाली म्हणी कर येतात ह्यो पुरो फटीच्यो संगतीच आसतात पूण आमी तांणी सांगिल्लें पुरा पातयेल्यार आमकां तांकां ट्रिटमेंट करूंक कश्ट जाता देखून आमी सांगिल्लें पातयेवन ताका आमी क्रॉस चॅकींग म्हणून आसता मस्त फावटी 12 कावन्सिलींग करता आमी त्या 12 कावन्सिलिंगार आमी हर एक एका कावन्सिलिंग घेता आनी एका कावन्सिलिंग दिवंक आसता पोर तुवें तशें सांगिल्लें वय घे सत्त गी आनी एका कावन्सिलिंगाक चेंज जाता हे न्ही मॅडम हांवें फटी मारिल्ल्यो तांचे तोंडूच आसात येता मागीर हांवें म्हाका बाचावी करचे खातीर फटी मारल्यो देखून आमचे कावन्सिलरचें काम एक कश्टांचें कित्याक म्हणजे एका तावन 12 कावन्सिलींग करून ताणें ताका वाटेक हाडिचें मस्त जाण बरें जातात ह्या विशयांत आनी फटी मारले ओपन कान घेतात मागीर तांणी कशें जिवन करचें म्हणून तें बरोवन दितात ताच्या विशयान तें पुरा हें तांच्या कावन्सिलिंगान ते करतात आनी मेन टायम कुटुंबाची कावन्सिलिंगाक येतात आनी कावन्सिलिंग कान घेतात थोडीं कुटुंबाची येनात कित्याक म्हणून सांगल्यार तांकां पडोन आसना आमी करचें न्ही जर तर खंयचे कुटाम हे जबाबदारी कान घेना तो व्यक्ती बरो जावंक शकना तांचे सपोर्ट बारीक गरजेचो कुटुंबाचो सपोर्ट मस्त गरजेचो कित्याक म्हणून सांगल्यार वो पियेता जावंक पुरो आनी ड्रग्स कान गेला जावंक पुरो आनी खाली केलां जावंक पुरो पूण कुटुंबाचोय सपोर्ट गरजेचो कित्याक म्हणल्यार तांकां कश्ट जाल्यात तांणी मस्त सोंसलां तांकां अन्याय जाला जावंक पुरो जर तर व्यक्तीक सपोर्ट दिना जाल्यार वो व्यक्ती तातूंत तूं मेतेर जाता परतेनी आनी ताचें जिवन अंत्य करता देखून कुटुंबाचो सपोर्ट ही गरजेचो आतां हे ड्रग्स कान गेल्ले मनीस तांतूंत हांकां भायर हाडूंक आनी परत साध्य आसा की संपूर्ण रितीन गूण करूं जाता की तांकां हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे 100 जण बरे जातात आनी ड्रग्साच्यांक बारीक कश्ट कित्याक म्हणून सांगल्यार सोऱ्याच्यांक जाल्यार कशेंय मनी करून तांचे एक कंट्रोलाक हाडयेत बरे जाल्ले मस्त चान्सीस आसात पूण ड्रग्सांचे चान्सीस आसात पूण आंतू कालेंगे म्हणून सांगल्यार मस्त फ्रेंडशिपांची सळावर ताणें दिलें आनी दिलें क्रेविंग आसचें तांकां तें पुरो आसता देखून हांकां कंटिन्युअस एक्चुअली एका म्हयन्याचें ट्रिटमेंट कोणायकी पावना ड्रग्स कान घेतल्यांक स्पेशली एका म्हयन्याचें ट्रिटमेंट पावना तांकां 3 म्हयन्या 6 म्हयन्याचें ट्रिटमेंट जाय जाता कित्याक म्हणून सांगल्यार तांच्या जिविता वयर तितलोच प्रभाव घालता ड्रग्स ओके पूण जाल्यारय आमी एका म्हयन्यान तांकां बरें करन तांच्या घरच्यांक कावन्सिलींग करन धरचें पूण हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे सुमार जाण बरे जाल्यात तातूंत मस्त जाण बरें पडून जालां केदाळा एका त्या व्यक्तीन बली जाल्ल्या व्यक्तीन ताचें स्वप्रयत्न केला आनी कुटुंबान केदाळ सपोर्ट केला
हांगा 100% आमकां रिजल्ट मेळटा जर तर ह्या व्यक्तीने प्रयत्न करूना कुटुंबाने प्रयत्न करूना रिजल्ट बरें येना देखून दोगांयचो सपोर्ट गरजेचो आनी खंयच जर दोगांयचो सपोर्ट आसा मस्त जावन बरें जावन पटींग गेल्यार बरें आसात आतां तांकां हाडल्या वेळार थंय तांकां सेंटरांत कितलो तेंप राबयतात आनी कसले सकट म्हळ्यार ट्रिटमेंट एक समालोचन म्हळ्यार कावन्सिलींग आसता मागीर मेडिटेशन आनी तसलें आसा ताच्या मागीर वखद आनी कांय आसा की तांकां वखदी आसा ते सुरू आयिल्ले तवळ आमचे थंय आमी 1 म्हयनो रावयता आमचे कडेन 1 म्हयन्याचें ट्रिटमेंट जर तो एका म्हयन्यान समर्पक रितीन ताका चिकित्सा म्हळ्यार ताची चिकित्सा बरी जावना जाल्यार म्हळ्यार चिकित्सा दिल्ल्यान तो रिकवर जावना जाल्यार आमी एका म्हयन्या वरनी चड रावयता तें ताच्या हें परमिशन काडून घेवन वा दोतोरांचें परमिशन काडून घेवन घरच्यांचें परमिशन काडून घेवन सर्तीक रावयता पूण आयिल्ल्या वेळार आमी काळें करता म्हणून सांगल्यार 1 हप्तो तांकां डिटॉक्सिफिकेशन म्हळ्यार त्या आमलांतल्यान भायर येवचें सोरो जावं दी ड्रग्स जावं दी खंयचें जावं दी कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या कुडले तांकां इरिटेशन सुरू जाता तांकां न्हीद येना तांकां विड्रॉवल सुरू जाता देखून 7 days आमी ताका डिटॉक्सिफिकेशन पिरियड ताचें कंप्लीट भायर हाडचें त्या वेळार थोडे नित्रान जाल्ले आसतात तांकां आमी ड्रिप्स घालता ड्रिप्स घालून चिकित्सा दिता हें पुरो जावन 7 days उपरांत तांकां आमी हें आप्त समालोचन ट्रिटमेंट प्रोसेस पुरो स्टार्ट करचें पूण हांगा आमी काळें करता म्हणून सांगल्यार सकाळीं आमी 1 घंटो तांकां योगा करता आनी मेडिटेशन करता कंपल्सरी कित्याक म्हणून सांगल्यार योगा केल्ल्यान तेकलो मनीस रिलॅक्स जाता ताचें कितें ब्लड सर्क्युलेशन जावंक पुरो नर्व्स जावंक पुरो रिलीज जातात आनी तो एनर्जेटीक जाता आनी एक्टीव जाता व्यक्ती आनी मेडिटेशन कित्याक म्हणून सांगल्यार ताचे वयरच ताणें कॉन्सन्ट्रेशन करून हाचे तोंड भायर येवंक आसा देखून एक सकाळीं 1 घंटो आमी योगा वट्टू मेडिटेशन करून हें करता ताचे उपरांत 1 घंटो हाऊस मिटींग आनी थॉट फॉर द डे दिसाचे एक थॉट दिवचे तांकां कित्याक म्हणून सांगल्यार हर एक दिसा बरीं चिन्नां आमी तांचे थंय घातले वरवीं तांच्या मतींत जाल्लीं वायट चिन्नां वचून पॉझिटिव्हनेस सकारात्मक आलोचन तांच्या भितर येतात देखून 1 घंटो तांकां हाऊस मिटींग करून आमी तांकां क्लासीस करता सकाळीं मागीर ताचे उपरांत परतेन 1 घंटो दुसऱ्या विशया वयर तांकां क्लासीस दिता दुसरे टॉपीक जावं करो व्यसनीक हें डिजीज म्हणून सांगल्यार रोग तो एक ना जाल्यार व्यसनाक वळख जाल्ल्या व्यक्तीची भुरगीं स्ट्रेस वत्तड कशें निर्वाहन करचें राग आयल्यार कशें निर्वाहन करचें वा न्यूट्रिशन बरें खाण कितें जेवचें नितळाई कशी पुरो दुसरे टॉपीक आमी तांकां दिवन तांकां आमी अवेरनेस दिता आनी जागृती उठयता तांचे कडेन तुवें एक व्यक्ती जावन कशें जियेचें तुज्या कुटुंबांत फाटीं वचून तुवें कशें जियेचें तुज्यो जबाबदारी कसल्यो तुवें तुज्या घरच्यां थंय कश्यो पुरो जबाबदारी पळोवचे घरचो एक दादलो जावन वा एकली स्त्री जावन तुवें कशें पुरो जबाबदारी करूंक आसा तुज्या जबाबदारेन कसो पुरो तूं चुकलाय कळ्ळें तें मागीर आनी एक आमी हेचें कंप्लीट आमी हें करता तांकां माहिती दिता अल्कोहोलिक एनॉनिमस म्हणटात आनी थंय तातूंत 12 स्टेपां आसतात 100 हेज्जेगळो म्हणटा ते 100 हेज्जे इम्पॉर्टंट एक हेज्जे आमी कंप्लीट तरान तांकां शिकयता आनी त्या हेज्जेंत तांणी सक्रीय जावन पात्र घेवंक आसा तांणी कर्ण ताच्या विशयांत तांणी माहिती जोडूंक आसा आनी ताचे कडेन युनिवर्सल प्रेयर आसा देवा नन्निंदा बदलेसलू असाध्यवाद संगती कडेन ते युनिवर्सल प्रेयर कोणूय म्हणे आनी ते प्रेयर तांकां सोडोवन सांगता आमी तांकां सो हर एक विशय वयर तांणी ते माहिती काडून घेवन ती तांच्या जिवितांत जिवंक आसा ताचे उपरांत तांकां दनपारांचें जेवण आसा मागीर रेस्ट आसा दाक्तेर येता 2 दिसा हेपटी मेडिकल ऑफिसर येता हप्त्या हेपटी सायकियाट्रिस्ट येता सो पुरो पेशंटाक आमी दाक्तेराक दाखयता कालें प्रॉब्लेम आसा दैहीक प्रॉब्लेम आसा मानसीक प्रॉब्लेम आसा हे दाक्तेर तांकां पळोवन तांकां वखद दितात नर्सां आसा आमचे लागीं ती कंटिन्युअस तांची BP पळोवचें जावंक पुरो शुगर पळोवचें जावंक पुरो तांकां चॅकअप करचें मेडिसीन दिवचें हर एक अप टू डेट ती करतात ताचे उपरांत कावन्सिलर्स तेका जाणां आसात हर एक व्यक्तीक एक कावन्सिलर म्हणलें आसा सो एडमिशन आतां डिस्चार्ज म्हणसर ते कावन्सिलर जबाबदार ताचे थंय कली अभिवृद्धी जाली ताका कालें गरज आसा की तें पुरो ताणें पळोवचें ताच्या घरच्यांक आपोवचें घरच्यां कडेन उलोवचें हें पुरो तीं कावन्सिलर्सां करतात 3 वरां तांकां ल्हान एक्टिविटी करता ग्रूप थेरपी टायप ग्रूप एक्टिविटी टायप त्या दळा तांचे थंय कितलें बदलावण जाल्या कितलें बरेंपण तांकां लाभलां तांकां कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जाता गी एकामेका थंय वर्सातात गी हें पुरो आमकां कळोवन येता तें आमी पुरो तांच्या फायलांत ग्रेडींग घालता ताचे उपरांत 4 वरां आमी च्या दिता
मागीर सांजेचे एक 4 ते 6:30 वरां मातशें तांकां फ्री येत आनी तांचे वस्तू रूमळ येत त्या वेळार तांच्या घरच्यांची फोनां येतात आनी फोन सुमार सेंटरांत दिनात आमी अप्रूव दिवचे फोन तांकां कित्याक म्हणटा फोन दिल्ल्या वरवीं तांकां चिकित्सकान घेवन ते कश्ट जातात पूण जाल्यारय आमी तांकां फोन दिता कित्याक म्हणटा थोडे फावटी राग आसता घरच्यां कडेन घरची रागान आसतात वो रागान आसता हे 2 मिनटाचे फोन दिल्ल्या वरवीं तांचो संबंद परतेने बरो जाता आमकां कावन्सिलरांक वो कसो उलयता तांच्या घरच्यां कडेन कितें पुरा विशय आसात म्हूण आमकां समजूंक मेळटा सो ह्या वरवीं आमकां मस्त उपकाराक पडटा ताचे उपरांत 7 ते 8 वरां म्हणसर मागण्याचो टायम युनिवर्सल मागणी आसा सकट समर्थीची वा धर्माची आमच्या सेंटरांत आसात हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं आसात ती युनिवर्सल प्रेयर करतात युनिवर्सल प्रेयर केल्या उपरांत तांच्या समर्थी प्रमाणे हिंदवांची जाल्यार भजन करतात क्रिस्तांवची आंबोरी तेर्स वांजेल वाचतात आनी मापले जाल्यार नमाज करतात आनी ह्या वेळार तांणी मागण्या करूंकूच जाय कित्याक म्हणून सांग तांकां आमी इम्पॉर्टन्स मागण्या वयर घालता कित्याक म्हणून सांगल्यार मागण्या केल्या वरवीं मस्त जाणांच्या जिवितांत बरें जाता आनी त्या एका मागण्याच्या हाका व्हरून थंय तावन ते कोण पळय मागणें करनातले भजने करनातले हांगा येवन बरें करून भजने म्हणटात बरें करून मागणें करतात आनी म्हणटात आमी मागणें केल्ल्या वरवीं आमकां बरेंपण लाभलां आमच्या मोतीक समाधान आसा म्हाका आतां जियेजें म्हणून बगता हे पुरो विशय येता देखून आमी मागण्याक मस्त इम्पॉर्टन्स दिता स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आत्मीक रितीन तांकां संगती सांगता खंयच्याय धर्मा विशयान न्ही पूण आमी सार्वत्रीक रितीन तांकां सांगता देव एकलो देव आसा देवान आमकां रचलां आमी देवान रचल्लें आमकां दिल्लें जिणें आमी पाड करून वचो ह्या रितीन विविध रितीन आमी तांकां क्लास कान गेल्या वरवीं तांकां आमी मोलादीक म्हणून बगता आनी तांचें जिवीत जियोंक सुरू करतात आतां वो ते सोरोप येतले तांकां डी एडिक्शन केंद्राक व्हेल्या उपरांत सोडयल्या उपरांत मागीर उपरांत तांचे ए मिटिंगांनी प्रकरतात एकामेकाक सपोर्ट दिवन सांगतात आनी तशें तले कांय हांकां आसा गी एडिक्शनाक वळख जाल्ल्यांक ड्रग एडिक्शनाक वळख जाल्ल्यांक तसले कांय आसात गी आतां आम्हाला पियोनाक म्हळ्यार सोरो पियेतल्यांक ए मिटींग आसा ते सगळ्यांनी संवसार भर आसा पूण ड्रग्सांक वळख जाल्ल्यांक NA म्हणून आसा नार्कोटीक एनॉनिमस म्हणून आनी ते आमच्या कोडयाळान जाते आसा आनी मस्त जाण तांतू आसात आनी आमी तांकांय कनेक्शन दिता आनी ते व्यक्ती येवनी आमचे थंय मिटिंग्सां करतात एचे येवनी मिटिंग्सां करतात आनी तांणी कशें वचचें ए मिटिंगाक कशें शेअरिंग करचें त्या विशयान आमी तांकां माहिती दिता ओके ओके आतां ही एक पिडा म्हण सांगल्यार एक गंभीर रितीची मारक पिडा युवा जाणांक तांचे जिवीत पाड करता म्हूण सांगता आनी त्या वरवीं घरच्यांकी पुरा हे इतले सक्कडी जाता आसतना सरकार कित्या खातीर एक संपूर्ण रितीन निशेध म्हळ्यार ड्रग्स खंय आसूंक नजो मेळनातले बरी करूंक साध्य आसा गे सरकारान इतलें पुरा सरकारान करचें जाल्यार येदोळ सुजाते आसलें पूण संगत कितें म्हणून सांगल्यार हे एक व्हडलें जाला म्हणून सांगेत व्हडलो वडाचो रूख आमी कितें आतां करतात कितें थंय इल्लें मेळ्ळें हांगा इल्लें मेळ्ळें ते ल्हान फांटेगी फळांगी फुलांगी ताची पूण आमी मुळाक येताना थंयसर एक बळिश्ट हात आसता तो भारी बळादीक जावन आसा कोण थंय टच करूंक येता तो अधिकारी जाल्यार ताका फाल्यां थंय तावन ट्रान्सफर जाता इतलेंच आमी आमच्या मंगळुरांत ती पळयल्लें हाच्या पयलें कोणें पुरो थंय टच केला तो दुसरे आसा ताच्या हुद्द्यार आसना वा तो खंय आनीक वचून ट्रान्सफर जाता देखून आतां कितें आमच्या गवळी बापांनी एक मेटकान गेला डीसीन आमचे एक कितें मेटकान गेला तें सुक्त म्हणून चिंता कित्याक म्हणून सांगल्यार खंय लोक मेतेर जाता थंय तावन हे प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व करूंक जाता तुमी आयकलां जावंक पुरो केदाळा लोकांचे मेतेरपण सांगता येता त्या दाळ आमी कालें करूंक शकता जर तर तें वयर येता सरकारान करचें जाल्यार येदोळ तें बंद करी येतालें आनी पुरो तें निर्नाम करी येतालें कालें केलें येदोळ मातशें धरलां तांकां सोडलां आनी आल्लें ड्रग्स म्हणलें उलपयलां पूण ह्या विशयांत कांय हे करना हें केल्ल्या वरवीं आमचें थंय जाल्लें ड्रग्साक बली जावचें उणें जाल्यात गी ना दिसान दीस चड जाल्यातच उणें जावनात देखून हें अवेरनेस एक क्रिएट केल्यार सगळ्यांच्या मोतींत एक अवेरनेस येता जागृती येता आनी थंय तावन आमकां हें प्रॉब्लेम कालें नाश करूंक वा परिहार करूंक जाता आनी एक कालें म्हणून सांगल्यार डिमांड एंड द सेल हें आमचें आसचें आमच्या इकॉनॉमिक्सान पळयल्यार आमी आसा वेर देर इज द डिमांड देर इज द सेल लोक डिमांड दवरता गव्हर्मेंट सेल करता आनी इल्लीगल जावन आसा हे पूण हाचे कनेक्शन्स कोणायक सोदूंक मेळनात कित्याक म्हणून सांगल्यार ऑनलायन मेडिसीन येतात
खंयच्या नंबराक आमी ऑर्डर घालता त्या नंबराक आमचें पेमेंट जायना आनी एका नंबराक तसोन पेमेंट जाता देखून हे तांचे चेन म्हूण सांगेत देखून हे सोदून काडूंक थोडे बारीक आसत देखून हाका सगळ्यांचो सहकार गरजेचो देखून कितें आमच्या गवळी बापानी आनी डीसीन मेटकान गेला ते आमकां करेक्ट म्हणून सांगता आनी केदार आमचें थंय हें प्रतिभटन चळवळी सुरू जाता हे ऑटोमॅटिकली चड आनी चड जाता आनी आमकां कशें आमी आमची भारता ब्रिटीश हातावन सुटका मेळ्ळी तशेंच आमकां ड्रग्स हातावन एक दीस सुटका मेळटा आतां फिरगजांनी ह्या विंगड विंगड संघ संस्थांनी आपयल्यार तुमच्या तुतावन संस्थेंतावन येवन हाच्या विशयांत तरबेती या समजणी आनी परत दितात गे तुमी म्हळ्यार लोकांक आनी परत हें कशें जाता आमी आतां विचारलें बरें तुमी येवन सांग अशें सांगतात गे आमी दुसऱ्या फिरगजेंक वा संघ संस्था आपयल्यार आमी आतां येदोळच सावन सुमार फिरगजांक गेल्या मुडी फिरगजेंत सगळ्या इगर्जेच्या लोकांक केला थोड्या इगर्जांनी वचून काल युथांक तांच्या युथाचो समावेश आसतना आमी ह्या विशयान माहिती दिल्या आनी की सदां आमी थोड्या फिरगजांनी मस्त कडेन आपयला देखून केदळ आमकां टायम आसता त्या वेळार आमी वचून आमकां जर तर टायम आसा तांणी विचारल्या दीस आमी ते दीस फ्री आसा आमी वचून त्या विशयान माहिती दिता जावन दी पयस जावन लगे आमचो एकच उद्देश हाचे विशयांत जागृती जायची हाचे विशयांत लोकांनी समजून घेवचें आनी आमच्या युवजांनी हाचे तावन भायर येचें ओके एक निमाणे सवाल हो एक व्हडलो वावर आनी एक मिसाव कित्याक म्हण जाल्यार तुमच्या सेवे वरवीं हांव चिंता कांय जायत्या कांय शंबरांनी युवा जाणांक तांचें जिवीत परिवर्तन करूंक अवकाश जाला आनी नवें जिवीत तांकां मेळ्ळां जावं पुरो हें व्हरतें मिसाव आमी शाबासकी पाठयता आसतना वैयक्तीक रितीन कशें बगतात तृप्ती या थोडे पुट कांय म्हळ्यार आमचो ह्या कामांत कालां आसा की म्हूण सांगल्यार जायतो त्याग सॅक्रिफीस करचे पडटा कुटुंबां जिवीत आशिल्ल्यांक आमच्या तसल्यांक काले म्हूण जाल्यार एक ग्लासचेर पूण कुटुंबांत जियेतना तुमकां ह्या वावरांत येता आसतना थोडे फावटी हांगासर कुटुंबाक दिवचो वेळ त्याग करचे पडटा तशें आसता आसतना कितें बगता हें एका नमणेन पुरो म्हूण बगता की ह्या आमचो तृप्ती आसा की दादोसकाय आसा की कितें बगता हांव सुरवेक ह्या डी एडिक्शन सेंटर येतना म्हाका खंयचेय डी एडिक्शना वयर एक डिग्री जावन दी कालें जावन दिना पूण हांवें हो समस्या पयलें तावन पळयला म्हज्या भोंवतणी पळयला म्हज्या कुटुंबांत पळयला हें पुरो समस्या आसलोच ताचे वरवीं धैर्यान हांवें ह्या डी एडिक्शन सेंटरांत काम करूंक एक मॅट काडिल्लें सुरवेक इल्लेशें कश्ट जालें कित्याक म्हणून सांगलें रेसिडेन्शियल 24 hours हांवें जागृत आसाचें आनी केदाळ आपयल्यारय हांवें वचाचें पूण जाल्यार एक तृप्ती एका तराची तृप्ती मस्त कुटुंबांक आमी बरेंपण लाभयताले मस्त कुटुंबां म्हाका मस्त पटी सांगलें आसा तुमी आमच्या कुटुंबाक एक जिवीत दिलां तुमचे वरवीं आमी आमच्या कुटुंबांत एका दिसाचें बऱ्यान समाधानेन जेवण जेवते आसा हें सांगतना मस्त दादोसकाय बगता थोडे फावटी काल जाता म्हणून थोडे फावटी बेजारय बगता कित्याक म्हणून सांगल्यार थोडे फावटी इतली किरकिरी जाता की ह्या पेशंटाची इतली किरकिरी घरच्यांनी आण घाला म्हाका केदाळ सोडटात म्हाका सोडिनात तुमी आनी सगळो दीस किरकिरी करतना म्हाका काल्याक जाय आसलें काम म्हणून बगता पूण हाच्या की चड हांवें मस्त दादोसकाय आपणायला कित्याक म्हणून सांगल्यार मस्त लोकांक आमी हाचे विशयांत माहिती दिल्या आमचे स्टाफय तितलें कमिटेड आसा हर एकली एकामेकाक सपोर्ट करन एकामेका वावर करन आमी मस्त लोकांक हाचे तावन भायर हाडूंक प्रयत्न करता देखून हांवें सांगीत म्हाका समाधानांत मेळ्ळां पूण कुटुंबाक दिवचो टायम उणो पडला जावंक पुरो पूण हांवें एक म्हज्या कुटुंबा विशयांत हांवें हेम्यान सांगचें जाल्यार म्हज्या कुटुंबान मस्त सपोर्ट केला ह्या वावरा खातीर जावं दी म्हजो पती जावं दी म्हजीं भुरगीं खंयच्या घडये खंय गरज पडली म्हाका रातीवेची गरज पडली म्हाका सेंटराक तांणी सोडलां आनी म्हजे प्रॉब्लेम्स आसतना म्हाका तांणी पाठिंबो दिला थोडे फावटी कालय म्हणी चड उणें जाल्ले जाल्यार सुमार फावटी हांवें पुलीस स्टेशनान बसची हें गरज पडल्या त्या वेळार राती मोद्यान जाल्या त्या वेळार म्हज्या घरच्यांनी मस्त सपोर्ट केला म्हाका आनी मस्त पाठिंबो दिला आनी तांच्या सपोर्टा वरवीं हांव हें काम करूंक शकता जर तर घरच्यांचो सपोर्ट ना खंयच्याय समाज सेवा क्षेत्रांत काम करूंक जायना देखून हांव मस्त आभारी जावन आसा म्हज्या पतीक आनी म्हज्या भुरग्यांक कित्याक म्हणून सांगल्यार खंयच्या घडये जाल्यार ती म्हाका सपोर्ट करतात म्हज्या विशयान विचार करतात आनी खंयचीय समस्या जाल्यार ती म्हजे सांगता त्यो समस्या परिहार करूंक म्हाका पाठिंबो दितात म्हाका जाणो ड्रग्स एडिक्शन एक केदो व्हडलो समस्या ह्या संवाद कार्यक्रमा वरवीं आमकां समजूंक साध्य जालें आनी हाच्या फाटल्यान जायत्या जाणांक तांचें जिवीत परिवर्तन करूंक
लिंक डी एडिक्शन केंद्रात हांव साध्य जाला आनी फाटल्या 13 वर्सांत हांव श्रीमती लिडिया लोबो ही तिची निस्वार्थ सेवा दिते आसा. एक वर्ते मीस हांव वाट चुकोवन गेल्ल्यांक परत्यान कुटुंबांत शांती समाधान फाटी येवचें बरी करूंक प्रयत्न करचे. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव श्रीमती लिडिया लोबो हिका देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुर्बायची जाणवाय आमकां तिणें दिल्या आनी सांगाताच हांवें तिच्या लागीं सांगलें आमच्या फिरगेजीक येजे म्हणून. आतां मुखल्या सक्कड आयतारांनी तिका एका नंतर आनी एका फिरगेजांनी विचारलां मायेत दिवंक. ऑक्टोबर म्हयन्या पर्यंत पयल्या आयतारा पर्यंत सगळ्यांनी तिका वसोंक आसा. तुमी साध्य जालें जाल्यार तुमच्या फिरगेजांनी ह्या संघ संस्था मुखांतर ही समजणी जाता तितल्या मापान लोकांक दिली जाल्यार एक तांतू वळख जाल्ल्यांक भायर हाडचें आनी दुसरें तांतू पडन अशें राखचें प्रिवेन्शन तें करूं साध्य आसा. देखून आयची ही भोववर्ती मायेत आमकां मेळ्ळ्या. तुमच्या सर्वांच्या नांवान बायेक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमकांय हांव उलो दितां. जाता तितल्या लोकांनी हे कार्यक्रम विक्षण करूंक आनी हातूंत मायेत जोडूंक ह्या विशयान तुमकां कांय सवाल विचारूंक आसा जाल्यार तुमी ते खंडी जावन विचार येता वॉट्सॅपा मुखांतर 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. परत ते बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं. थँक्यू. समड आनी सावाला जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली
समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.